आमी बाकेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडून दारा उपकारांचर तुझ्या उरगां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला कुर्साच्या मुर्नाका जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळया संतोष बरीत काळजा तुका वचिता तुझे मरण जिवंतोण आमी समरता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू बाळकातय बोमगाळ भावनो आणि भयणीनो करिस्माच्या काळाच्या या दुसऱ्या दिसा हो करिस्माचो काळ फायद्याचो आमी करीचे जाल्यार कसली विंचोवन करीचे म्हणून देवाचें उतर आज स्पश्ट आमकां आपयता कित्याक म्हळ्यार जें कितें विंचोवन आमी करता ताचेर हुंदून आमी फळ जोडटल्या बरी विंचोवन बरें फळ दिता जाल्यार वायट विंचोवन आमच्या नासाक कारण जातलें म्हूण देवाचें उतर जागे येता ह्या सकाळींच्या वेळार आमी एक बरी विंचोवन करून हांगासर आयल्या देवाक भेटोवंक ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखान आनी आमचें जिवीत परत्यान ताका अर्पया आनी आमच्या चलत्या जिविताच्या घडितांनी आनी घडयांनी सदांच सोम्याक जिविताक आनी बेसांव विंचोवंक जायसो आदार आनी कृपा तुज जेजू दिवं दी म्हण आमी मागया फाटल्या जिवितांत जायते पोटी देवाचें विंचोवन करिनासतना आमच्याच पिडेक आमच्याच सलवणेक आमच्याच एकसुरपणाक आमी कारण जाल्ले आसा देवानी पेल्या विरोध आदारलेल्या सुरपातकांचें बोगसाने मागया नितळ आनी निर्मळ अंतस्करणान जेजूक भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्या होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोर अपराध ह्यापसून बगेमो सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर प्रार्थोया सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हर एक काम तुंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना द्वितीनियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप मोइजे आपल्या परजे लागीं अशें उलयलो पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख
मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता तें सरेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगटी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सामटून हेरां देवा मुखार सरपडोन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमच्या आदीन करूंक तुमी जॉर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी सिराप हांव तुमचे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव. कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सरेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतूं आटापून आसा. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तूं, निजागे बागे, निजागे बागे. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तूं, निसाकी बागे, निसाकी बागे. जो कोण वायट बोध घेना, नश्ट्यांची वाटना, तो कोरोस बागे, तो कोरोस बागे. धनशास्त्रांत उल्हासून दीस राती नियाळता, तो कोरोस बागे, तो कोरोस बागे. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता तूं, निसाकी बागे, निसाकी बागे. वाळा देगे रोयल्या रुका बोरे वाडून, बोरे फळ दिता, बोरे फळ दिता. हाती घेऊन गेले हर एक ताचे काम ते, फळा देख जाता, फळा देख जाता. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता तूं, निसाकी बागे, निसाकी बागे. कोटेसर वार्यार्थे पोलू बुल्ले पोरी, न पण जातले, न पण जातले. नीतिवंत वाटांनी भावार्थान चलतल्या, बेसांव लाभतले, बेसांव लाभतले. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता तूं, निसाकी बागे, निसाकी बागे. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता तूं, निसाकी बागे, निसाकी बागे. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
मैमे भरीत राया. आज तुमची काळजा धरून करी नाका. बघा सर्वेस पुराचो ताळो ऐकया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसरे दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सुमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करो. आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. बाळकाची सुतई बोमगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायतीं जाणां तुमी कालच्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतला आसतलो आनी त्या मुखांतर अर्था बरेत रितीन ह्या करिस्माच्या काळाक सुरवात मागल्या आसतली. कालच्या वाचपांतल्यो 2 संगती तुमच्या मोतीक हाडूंक हांव आशेतां. पयलें वाचप जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांत विंचलेलें आनी त्या वाचपाची सुरवेची वोळ सांगता की सर्वेस्पर म्हणटा, देव म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी येया. आतां. दुसरें वाचप सांपावलून कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें. थंय तो म्हणलो, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होत्सु तो आईन काळ, होत्सु तो सोडवणेचो दीस. आतां म्हजें सवाल तुमकां हें की होत्सु तो आईन दीस म्हळ्यार खंयचो? आतांत तुमी पातक सोडून म्हजेशी येया म्हणटा तर खंयचो काळ तो? करेजमाचो उरले काळ जाल्यार आमी म्हणटा करेजमाचो काळ, करेजमो कुरपेचो काळ. तर उरले काळ, उरले दीस आदवेंताचो, क्रिस्मसाचो, पास्कांचो सादो काळ कुरपेचो न्ही गी? कुरपेचो वय की न्ही? तर कित्या देव म्हणटा ह्या वाचपा मुखांतर आईन काळ, फेवरेबल टायम, आतांच.
वय पथकांची दूख धरून करेक्ट पूण उरल्या टायमार पथकांची दूख धरीचे न्ही गे भोव न्ही भयणीनो देवाक वेळ ना देवाक वेळ ना पूण म्हाका आनी तुका कितें आसा वेळ आसा देवाक जागो ना पूण म्हाका आनी तुका जागो आसा मिसा घेवच्या पयलें तुमी घरा आसल्यात आतां हांगा आसात दोनी कडेन आसूंक जाता एकच वेळार जायना पूण देवाक तशें न्ही देवाक तशें न्ही आमी म्हणटा काल तशें घडलें आतां अशें घडतें आसा फाल्यां तशें घडतलें पळया काळाक आमी कशें डिवायड केलां गे म्हणून पूण देवाक तशें न्ही देवाक तशें न्ही त्या देखून मोइजेक जळत्या बोल्यांत देव दिश्टीक पडले वेळार देव म्हणालो की तुजें नांव कितें सांग म्हाका तो म्हणटा हांवें इजिप्ताक वचोचें आनी तुज्या परजेक सोडयचें आनी ते विचारतले की तुका कोणें धाडलां तूं कोण असो एम्बेसिडर म्हाका आधार कार्ड दाखय वोटर आय डी दाखय म्हूण विचारलें जाल्यार हांवें कितें म्हणचें देव कितें म्हणालो आसा तो हांवूच आय एम हू आय एम आसा तो हांवूच पळया प्रेझेंट टेन्स हांव आसुल्लो आतां आसा आनी आजचो म्हूण सांगो ना देवान आसा तो हांवूच तेच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार ताका आपुरबायेचें नांव दिल्लें आसा इमॅन्युअल गॉड इज विथ अस देव आमचे सांगाता आतां आतां म्हळ्यार सदां काळ तोच जेजू उपरांत शिकोवन दिता आसतना म्हणालो आय एम द वे आय एम द ट्रूथ आय एम द लायफ हांव जावन आसा जिवीत हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवंतपण पळया त्या देखून आमच्या देवाक वेळ ना स्पेस एंड टायम ना पूण म्हाका आनी तुका आसा त्या देखून आमकां हर एकल्याक एक वेळ म्हूण गरजेचो एक स्ट्रक्चर गरजेचें एक वेवस्था गरजेची त्या देखून आमची इगर्ज माता कितें करता की म्हळ्यार आसले 12 म्हयने आपुरबायेच्या रितीन वांटे करन हो काळ ह्या एका संगतीक तुवें चड महत्व दिवचें ह्या काळार तुवें ह्या संगतीक चड महत्व दिवचें म्हणून हे 12 म्हयने वांटे करन कशें आमच्या आत्मीक जिविताक खंयची संगत गरजेची त्या संगतीचेर चड महत्व दिवंक आपोवणें दिता त्या देखून तुमी म्हळें करेज मातसो काळ पातकीजिनी बदलूंक एक अवकाश म्हूण त्या देखून उरिल्ल्या काळांनी पातकीजिनी सांडूंक ना म्हूण अर्थ न्ही बगर प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमच्या आत्मीक जिविताचेर देवा आनी पेल्या मदल्या संबंदाचेर चड महत्व दिवंक इगर्ज माता आमकां आपयता त्या देखून दोनी वाचपाक म्हणूं लागलें की हो वेळ आईन काळ म्हणटना उरले दीस गरजेचे म्हूण न्ही पूण प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी असलें एक कॉन्क्रीट कॉन्शियस इफर्ट करूंक आसा प्रयत्न करूंक आसा आनी आज ह्या करेस्माच्या दुसऱ्या दिसा देवाचें उतर म्हणटा आमी कशें आमच्या जिवितांत असलो निर्धार घेवंक जाय गे म्हणून पयलें वाचप आपुरबायेचें वाचप तें द्वितीनियम पुस्तकांतलें इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदडेंत आसली आनी आतां मोइजेच्या मुखेलपणाखाल बसयल्ल्या गांवाक पयन करते आसा बागलार येवन पावल्या बसयल्ल्या गांवाक बागलार येवन पावल्या इस्रायल परजा आनी तेन्ना मोइजेच्या मुखांतर देव एक विंचोवन दिता तुमी विंचोवन करा एकच मरण वा जिवीत बेसांव वा शिराप स्पश्ट तातूंत कांय कॉम्प्रमायज ना 50-50 कांय ना 100% एकच मरण एकच जिवीत एकच बेसांव एकच शिराप कठीण उतरां आनी उपरांत तोच देव म्हणटा की तुमी जिवीत जोडीचे जाल्यार कितें करचें
आनी तुमी कितें केल्यार मरण जोडटल्यात म्हण. आनी मयजे म्हणटा हांव जिवीत विंचता, आतां तुमी कितें जाय तें विंचा. तातूंत कांय एक्सप्लेनेशन गरज ना, बारीच स्पश्ट थंयसर जाता. आतां म्हाका भाऊ न्हू भयणीनो, जिवीत आनी मरण देव आमचे मुखार दवरता जाल्यार जिवीत आमी कशें जोडटा. जिवीत जोडूंक बारीच सुलाभ. देवा लागीं आमी आसा करच्या संबंदांत जिवीत जोडटा. आनी मरण कशें, देवा तावन पयस वेचे मुखांतर आमी मरण जोडूंक शकता. त्या देखून आयच्या आपुरबायेच्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणालो, हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरे. हो म्हळ्यार कोण देवाचें उतर पाळटा तो. वाळच्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरे, लायलेल्या रुखा बरे. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. आमी आशिल्ल्या काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच भावनान ती जिवींच उरतात, पाचवींच उरतात. हाणें हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. पळया, पयलें वाचप आनी किर्तन कशें एकामेकाक ताळ पडटा. जें कितें पयल्या वाचपान सांगलां तोच विशय किर्तनगारी हांगासर सांगता. म्हणटना ताणें एकल्यानच बरयलें न्ही, तें दुसरें पुस्तक. पूण पळया इगर्ज माता कितल्या आपुरबायेच्या रितीन आमची वाचपां मांडून हाडटात म्हूण. पयलें वाचप किर्तन आनी आयचो वांजेल हें आज मात्र न्ही. हर एका दिसा तुमी अशें चिंतून गेल्यार भोव अर्थभरीत कनेक्शन ह्या तिनी वाचपा मदें आसा. किर्तनी वाचपूच देवाच्या पुस्तकांतल्यान तें 150 किर्तन आसात आनी तांतलेंच तें विंचून काडलां. पळया, जिवीत हांगासर कशें देव आमकां दिवंक कशें येता आनी तें जिवीत जोडचे मुखांतर कशें आमी जिवंत उरोवंक शकता म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तुमकां कळीत आसा जाल्यार आमची संस्कृती, सिविलायझेशन म्हणटा आमी, तें सकड खंय सुरू जाल्लें, न्हंयच्या देगेर. खंयसर उदक आसलें थंय आमची काटवनां, आमची सिटी, आमच्यो व्हडल्यो सुरवात जाल्ल्यो संस्कृती. कित्याक थंयसर जिवीत आसा, थंयसर उदक आसा आनी थंयसर वाडावळ साध्य आसा. आनी देवाचें बेसांव, देवाची कृपा एका उदकाच्या झरीक सरी केल्या जाल्यार आमचें जिवीत त्या झरी लागीं बांदून हाडलें जाल्यार आमी पाळां त्या झरींत गूण रोंबोवंक साध्य आसा. आनी अशें आमचें जिवीत सदांच पांचवें जिवें उरोवंक साध्य आसा म्हणून आयचें पयलें वाचप तशेंच किर्तनकार आमकां स्पश्ट करता. भोव न्हू भयणीनो, हांवें म्हळें जिवीत म्हळ्यार जेजू संगी जियोवचें, मरण म्हळ्यार जेजू तावन पयस वचचें. तर आमी जिवीत जोडीचें जाल्यार थोड्यो संगती जे कितें देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बरो संबंद बांदूंक हाडटा तें अडकळ हाडच्यो संगती आमी काडून उडयचे. आनी त्या देखून करिस्माचो काळ आमकां इगर्ज माता दिता. आनी ह्या करिस्माच्या काळार आमचें चड ध्यान जावन आसा की कितें हांवें सांडचें, कितें हांवें उपास करचें. आनी जायते फावटी आमचें मन आनी ध्यान केवल खावच्या संगतीचेर मात्र आसता. हांव एक जेवण सोडटलों वा म्हाका स्वीट्स म्हळ्यार बारी तें हांव सांडटलों, अशें कुडीच्या संगतीक आमचें चड महत्व आमी दिता. पूण आज ह्या कुडीच्या संगतीच्या की हेर जायत्यो संगती आमकां देवातावन आनी पेल्यातावन पयस व्हरतात. इगर्ज माता तसल्या संगतीचेर चड महत्व दिचें म्हणून आमकां उलो दिता. तुमी ही सांगणी आयकली आसतली, मास केल्यार वणना पूण मांसां खायनाकात म्हूण. पळया, तें बारीच गरजेचें, तें बारीच गरजेचें. आनी देवातावन आमकां पयस व्हरच्यो जायत्यो संगती आसात आज. आनी सैतान वायट सकत इतलो चतूर जाला की हर संगतीतावन तो आमकां देवातावन पयस व्हरूंक प्रयत्न करता. जावं पुरो आमची TV सिरियलां, जावं पुरो TV रेवची इतर कार्यक्रमां, जावं पुरो आमचें WhatsApp, जावं पुरो Facebook, जावं पुरो करच्यो गजाली,
एकामेकाक पाशार करच्यो नाका जाल्ल्यो खबऱ्यो आनी अशें जायत्यो संगती आमकां आसात आनी ह्यो संगती आमकां देवातावन पयस व्हरतात आनी आज इगर्जमाता असल्या संगतीचेर महत्व वा आमचें मोन ओडचे मुखांतर त्या संगतीत हांव उपास करून देवातय आनी पेल्यातय येवंक आमकां आपोवणें दिता खरेंच मातसो काळ न्हय मात्र संगती सोडूंक बगार संगती आपणावंक नॉट ओन्ली गिवींग अप बट टेकिंग अप आमकां करनासतना रावंक बारीक सुलाब मुगाळ भोवन न्हय वायट संगत करनासतना अवगुण आदारी नासतना रावयेत पूण तशेंच हात बांदून रावल्यार जाताय पूण त्याच जाग्यार बरें शेगूण रुता केल्यार आमकांय बरें जाता आनी पेल्याकय बरें जाता अवगुण साणनासतना रावचें मात्र न्हय त्या जाग्यार बरें शेगूण रुता करचें आनी हे शेगूण आमकां देवातय आनी पेल्यातय व्हरूंक अवकाश करून दितात त्या देखून मुखार भोवन न्हय भयणीनो इगर्ज माता मागणें दान धर्म आनी उपास आमचे मुखार दवरता ह्या तीन संगती मुखांतर जे कितें आमकां देवातावन पयस रावंक प्रेरण दितात तसल्यो संगती सांडूंक आनी देवातय लागीं ओडच्यो संगती हाडूंक आमकां आदार दितात आनी अशें हो करिज्माचो काळ भोव अर्थाबरीत रितीन आमकां संभ्रमूंक साध्य जाता भोव न्हय भयणीनो करिज्माचो काळ म्हणटना तो केवल म्हज्या आनी देवा मदल्या संबंदाचो रिपेरी करचो वेळ मात्र न्हय म्हज्या आनी पेल्या मदलो संबंदी हांवें रुता करूंक आसा जायते पोटी आमी इतले स्वार्थी की आमचेच विशयेन चिंताव आनी हेरां विशयेन चिंतूंक आमकां अवकाश ना आनी प्रतीक जावन आमकां क्रिस्तांवां विशयेंत असली एक दुरसोनी आसा की आमी देवा विशयेंत आत्मीक संगती विशयेन चड चिंताव आनी सामाजीक संगतींनी आमचें मेतेरपण बारीच उणें म्हूण हांव पोरचेराती बेंगलोर तावन हांगा येताना बसार पॉयंट करता आसतना भायर पळयल्लें एक दृश्य शिवरात्री त्या दीस आनी जायतो लोक टेंपलाक वेतालो आनी बागलारच गेटी कडेच दोग जाण भिकारी मेळ्ळ्यात आनी भितर भक्तीक वेतात आनी थंयसर देवाक कितें जाय तें अर्पूंक साध्य आसा तांकां पूण हांगासर वाटेर बसलेल्या भिकाऱ्याक भीक घालचें सोडून तांकां पळोवचें तितलेंय बरें मन तांचें थंय हें तांचे विशयेन मात्र न्हय आमची गजाल तितलीच हें पळयल्ली गजाल हांवें सांगची ह्या दिसांनी आमच्या सामाजीक जाळी जाग्यांनी आनी पत्रांनी असलो एक चर्चा चलता की आमकां कोरोडांनी इगर्ज्यो जाय की म्हूण खंडीत जाय एक आपुरबायेची इगर्ज देवाच्या आराधनाक पूण लेका व्हरतो पयसो एका काटवनाक घालून आमी विभाड करची गरज आसा की तोच पयसो आमच्या समाजीक आमच्या व्यक्तीक बांदून हाडूंक आमकां उपयोग करनचो की म्हूण आनी आमी क्रिस्तांवां सर्गींच्या राजा विशयेन चड चिंताव आनी संवसारी राजा विशयेंत विसरोन वेता म्हणजे आमच्या समाजेंतय आमच्या पेल्यातय कितें जबाबदारी आसा ती आमी विसरता आमचें केवल मेल्ल्या उपरांतलें जिवीत मात्र पूण म्हाका भोवून न्हय भयणीनो कळीत आसा की आमकां मेल्ल्या उपरांतलें जिवीत बरें जायचें जाल्यार हांगाचें जिवीत बरें जिवंक आसा थंयसर सांता भक्तांचो सांगात आमकां जायची जाल्यार हांगा भावा भयणीचो सांगात बारीच गरजेचो हांगा आमी एकामेकाक परकी जाल्यार थंय परकीच उरतले त्या देखून म्हाका भोव न्हय भयणीनो करिज्माचो काळ न्हय मात्र कुमसराक वचून रेतिरेक वचून नोवेनां करन बायबल वाचून आनी इल्लें चड मागणें करन देवा लागीं मात्र आमचो संबंद नव्यान करचो पेल्या लागीं आमचो संबंद रुता करूंक आसा कित्याक सर्गाक वयची वाट पेल्याच्या बागलांतल्यान वा जलांतल्यान पाशार जाता तर म्हाका भोव न्हय भयणीनो हाची वाचपां आमकां स्पश्ट एक विंचोवन करूंक आपोवणें दितात येस ऑर नो यो म्हणलो शब्द ना येसचो एक शब्द आनी नो म्हणल्याचो एक शब्द गुंतून यो म्हणलो शब्द ना डिक्शनरीन दिना येस वय वा ना मयचे म्हणालो हांव देवाक विंचतां हांव बेसांव विंचतां हांव जिवीत विंचतां आमी कितें विंचतां
काणिक तुझ्या पायांत म्हणून दयेने त्यो बापा आमच्या मोगाडा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका गुंडो भोगो वासो मनशा वावरात गेलो प्रितुबे तो दिलो तू ओडो आमकां जिविताचो नया काणिको तुझ्या पायांत धडा म्हणून दयेने त्यो बाबा आमच्या मोगाडा भोवन निबडिनो आमी बेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हर एक काम तुंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससन सर्वेस्पर तुमचेय सोबे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व द्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडोवन दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मोनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार पदाच्या वैभवान उंसर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नामे येता तकाचे उंसर्गी तुकाचे बाबा करूच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो वंडो आणि हे सुरवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा लुईस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजरीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगती बागेवून जुजे ती सोपोती बागेवून धर्मदता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांचो दी तेंचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना भोवन भयणीनो आमच्या चलत्या जिवितांत हर एका घडये हर एका दिसा विंचून करूंक अवकाश मेळटना सुम्याक आनी सुम्याच्या वाटांचे विंचून करचे खातीर ताणें शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर बापाचो आदार मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र तुजे रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भोवन भयणीनो हो जावन आसा जेजू जो कोण म्हजो शिस जावंक आश येता आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येव म्हूण आपोवणें दिवचो ही सुमेची विंचोवन करतली आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुझ्या पितरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Yisumia kalsa mucha Rautnia atnya mucha Ambukila Autanila Pustai vichivna tuja Yisumia kalsa mucha
रावतनिया आत्म्यान म्हज्या हांव भुकेला हांव ताणेला पोस्तयवी जेवणांत तुज्या आत्म्याच्या पोषणासू भुक्तेन सक्तेन सेवता तूं ससना चितलो येसू मिया काळजान म्हज्या रावतनिया आत्म्यान म्हज्या हांव भुकेला हांव ताणेला पोस्तयवी जेवणांत तुज्या प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतले सर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकांचे बोगसणे आमकां मेळूं आनी ससनाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळा आमचें सर्वस्व जेजूक अर्पूंक आमी हांगासर आयल्या. देवान एक मनीस जावन कशें आपणाकच आमकां समर्पिलें गे, तशें आमी देवाचीं भुरगीं जावचे खातीर आमकांच आमी त्या जेजूचे हातीन समर्पया. ताच्या बाळपणाक मान करता आसतना एक बाळोक जावन उपरांत जिविताचे सर्व कश्ट सोसून जिवितांत हर एका घडये हर एका दिसा बापाच्या खुशी करचे खातीर खरी विंचोवन केल्लो तोच जेजू आमच्या जिविताच्या हर एका घडयांनी बापाची खुशी विंचच्याक आदार दिवं दी म्हणून आमी आतां मागया. जायतीं तेंसावां जायते इरादे घेवन आमी आयल्या, त्या सर्वां पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या घरांनी ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षेक तयारी करते आसात, तांचेर जाणवयेचें आनी तिरासणेचें देणें आमी मागया. काजरी जोडी भुरग्याच्या देण्या पासून मागते आसात, तांकां तें भाग फावो जावं. जायतीं जाणां तरणाटी बऱ्या कामाक तशेंच बऱ्या सैरिके खातीर मागून आसात, तांचोय आमी उडास काडया. आमचो जायतो कुटुंबाचे सांदे जायते कुटुंबाचे सांदे परगांवांत वावर करतात. ह्या दिसांनी जायत्या कश्टां संकश्टांक ते वळख जाल्यात. कामां वेते आसात, काम केल्यारय सांबाळ सारको मेळना. असल्या आमच्या भाऊ भयणी पासून आमी मागया. आनी जायतीं जाणां आमची तरणाटी विजिटींग विजार फॉरिनाक गेल्लीं आसात काम सोदून, तांचोय आमी उडास काडया. आमच्या घरांनी आमच्या आस्पत्र्यांनी प्रायवंतच्या घरांनी मालगडी आसात, पिडेस्त आसात, तांचे पासून आमी मागया. आनी जे कोणें तांचे तेंसावां धाडल्यांत हांगासर तेंसावां अर्पिल्यांत आनी हर एका बाळका जेजूच्या भक्तिकाचेर ताचोच आशिर्वाद मागून सांगाता म्हणया. ए भगेवून जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक
आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए आजापाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कुरपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमचेर उतरल्या सर्व आशिर्वादांचो उडास काडया आनी दिनवाशी काळजान सांगता मागया. ए भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत चोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. पिडेस्तांचेर मागणें आनी आशिर्वाद आसा. भोवन आनी भयणीनो, आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय न्ही मात्र आत्म्याची बगार कुडीची आमी घेवन आयल्या. जायते प्रयत्न आमचे तावन आमी केलां आसतलें. जावं पुरो बऱ्या वयजाक धरन, बऱ्या दाखत्याराक धरन. पूण किर्तनकारान म्हणचे परी देवान बेसांव दिना जाल्यार वावरड्यान काम करचें व्यर्थ. देवाचें बेसांव ना जाल्यार खंयचीय वखद बऱ्याक पडना. देवाचेर, ताच्या बेसांवाचेर भावार्थ बारीच गरजेचो. असलो भावार्थ आमचे थंय थीर जावं दी. सोमी आमचो सर्गींचो वैज आमची कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची पिडा काडून व्हरून दी. आमकां सवकसाय दिवं दी म्हूण ह्या वेळा मागया. सांगताच आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेसांचो उडास काडया. तांकांय तो सुदैव सुस्निकाय फोव करून दी आनी आमी तांची सेवा करता आसतना तांचे थंय दयाळाय आनी मोग आमी दाखयशें जावं दी. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव करून तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां वांटेले केलाय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुवें
आमचे मुखार आज विंचोवन दवरल्याय आनी जायते पोटी आमी केल्ल्या विंचोवणेक लागून आज आमी कश्ट ते आसा जावं पुरो आमच्या भलायकेची आमी बरी जतन करूंक ना जावं पुरो बऱ्या धाकट्यार लागीं वेळार आमी वचोंक ना वा ताणें सांगिल्ले बरी आमी करूंक ना अशींच आमच्या बेजबाबदारीपणाक लागून आमच्या आळसायेक लागून आज आमी विविध रितीन कोसटून आसा पिडीन कुडीन मोतीन आनी आमच्या आत्म्यान आज ह्यो सर्व दुखी सर्व आमचें उणेपण सर्व आमची पिडाशिडा हें सगळें आमची अस्कतकाय आमी तुजे मुखार हाडटा बापा तुका असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना ह्या आमच्या बेजबाबदारीपणाक ह्या आमच्या आळसायेक लागून आदारलेल्या सोर पातकांक केल्ल्या वायट सुकोवणे विंचोवणे खातीर तूं आमकां बक्षी आमी तुजी काकुळट मागता बाबा तूं आज आमकां आपड तूं आमकां संपूर्ण कर तुजी भलायकी आमकां दी आमकां नितळ कर आमकां निर्मळ कर आनी अशें आमचे थंय आनी तुजे थंय आमचे थंय आनी पेल्या थंय आनी आमच्याच कुडी थंय मोडून गेल्लो तो संबंद रुता कर आमकां बरी भलायकी दी आमकां सवकसाय दी आनी तुजो मोग आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकां आनीकी उर्बेन बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मोरी आमची माय जेजूच्या कुर्सा मोडी रावून ताच्या कश्टांत सांगात दिल्ली आमच्या पिडेशिडेंत तिची मजत आमकां आसो म्हूण तिचो आदार आमी मागया नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदेव आनी सर भगवती मोरये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वस्पोर तुमचे सुवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी प्रत्येक जावन सर पिडेस्त भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन Palka sergicha taruka Gugli kaita waicha disa Mokshacha pusnara Amcha sambarna